मनोहर पर्रीकार विश्वजीत राणे सारख्या काँग्रेस फुडाऱ्यांक फोडून आपल्या सरकारांत मंत्री करपाक सोदता म्हूण भाजपांत खवदळ पडला। भाजपाचे आमदार बेजारल्यात। पयलींच भाजपा कडेन मुख्यमंत्री सोडून फक्त 4 मंत्रीपदां उरिल्लीं। तातूंतले एक भायल्यान आयिल्ल्या पांडुरंग मडकयकाराक दिलां, उरल्यांत फक्त 2। तातूंतले एक विश्वजिताक दिल्यार भाजपा कडेन प्रामाणीक राविल्ल्या आमदारांनी करप कितें असो प्रस्न आमदार विचारपाक लागल्यात। बीजेपीन अस्वस्थता वाडटा। सुत्रां सांगता ते प्रमाण काँग्रेसींतल्यान विश्वजिताक ओडपाचो यत्न केला। तातूंत निश्ठावंत बीजेपी आमदार मात बरेच अस्वस्थ जाल्यात। सुत्रांनी दिल्ले माहिती प्रमाण मंत्रीपदां भायले भायर वाडपाच्या प्रकारान आतां पक्षाच्या भितरल्या राजकारणाचेरूय आमदार बेजारल्यात। सध्याच्या परिस्थितीत गोवा फॉवर्डाक 3, मगोक 2 आनी अपक्ष 2 मंत्रीपदां। काँग्रेसींतल्यान वेंचणुकेच्या तोंडार ऐन वेळार बीजेपीन आयिल्ल्या मडकयकाराक 1, आतां उरल्यात फक्त 2 मंत्रीपदां। तातूंत विश्वजिताक 1 दिल्यार उरिल्ल्या बीजेपीच्या आमदारांक कितें हो प्रश्न उरता। सुत्रांनी दिल्ले माहिती प्रमाण आमदारांनी ह्या प्रकाराचेर प्रतिक्रिया उक्तायल्या त्यो अश्यो। कांय जाणांनी नाराजी उक्तायल्या। एक भाजपाचो आमदार म्हणटा, कितें चल्लां तें सारकें न्ही। सरकार स्थापन करून पसून भाजपाच्या आमदाराक मंत्रीपदांच नात। कांय जाणांनी पर्रीकाराच्या कार्यपद्दतीचेर थोमणे मारल्यात। भाजपाचो दुसरो आमदार म्हणटा, लोकांनी आमकां विरोधान बसयले, तरी आसतना मनोहर पर्रीकारा खातीर सरकार केलें। आतां मंत्रीपदाक झगडचे परस सरकारान दीस काडून मतदारसंघातलीं कामां करून घेवप। आमदारूच आशिल्ल्यान प्रुडंटाच्या डिबेटीन केन्नाय येवंक मेळटले। कांय जाण पक्षाचेर पात येवन आसात। पक्ष घात करचो ना म्हूण तांकां दिसता। बीजेपीतलो तिसरो आमदार म्हणटा, पक्षाचेर म्हाका विश्वास आसा। पक्षा खातीर आपूण आमदार आसा। पक्ष सदांच म्हजी काळजी घेतलो हाचो म्हाका विश्वास दिसता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। यो एक ब्रेक।